कोकण रेल्वे मार्गाचेर अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर आळो घालपा खातीर कोकण रेल्वेन खासा तिकेट तपासणी मोहीम राबयली। या मोहिमे खाला फेब्रुवारी म्हयन्यात कोकण रेल्वेन 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला। पळयात पुराय बातमी। कोकण रेल्वेन अनियमित आणि तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां आड खर मोहीम सुरू केल्या। या मोहिमे खाला तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोकण रेल्वेन सुमार 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला। कोकण रेल्वेन सुमार 873 तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्यो। या कारवाये वेळार 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ल्याचे कळटा। मजगती अंदू वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात 44,736 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ले। तांचे कडल्यान 2.53 कोटींचो दंड कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केल्लो। सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेवनूच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केलां। तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या। फेब्रुवारी 2026 कोकण रेल्वेची कारवाय 873 तिकेट तपासणी मोहीम। तिकेट नासतना प्रवास करपी 41,522 प्रवाशी सापडले। 2.41 कोटी रुपयांचो दंड केलो वसूल। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।